प्रश्नकाल सुरू करूया. स्पीकर सर, एकूच start LAQ 1B. Reply is as per printed. Speaker sir, this is a very peculiar question that I have put up. So I expect that the department may not have the... all your questions are many peculiar. May not have the information. However, going by the answer to subsection E says that if the schools desire to admit more students, additional divisions will be permitted. My grouse is that they don't desire. Because they don't desire, I have a problem. Now, Speaker sir, I want to make a particular reference to my constituency. In my constituency, there is a school which has been given all support by the government. Land has been acquired, agricultural land has been acquired by the government for the school. Government has allowed filling of low-lying agricultural fields, dispossessing farmers and giving them pittance. The school is in my constituency, yet no admissions have been given to letters which the Honorable Chief Minister has been kind enough to give me. He has given me letters, but the letters did not have any benefit because they were not honored by the school management. So here, I presume that there is a guideline issued by the Education Department that preference should be given to students within 1 kilometer. This goes in the concept of neighborhood of child policy. Now, from what I can understand, 1 kilometer radius excludes or includes not only my constituency but all other constituencies in Salchet. So the constituency where the school is located has to face maximum injustice. So I request the government to revise the guidelines for admissions and enforce these guidelines. One is that the geographical proximity of the student trying to seek admission to the school should be taken into account. And secondly, there should be enforcement of guidelines by the department. It should not be just giving the letters, but somehow the department should see to it that those letters are honored. Because this is the first time that in spite of the Chief Minister having been kind enough to help them on medium of instruction, nobody seems to be honoring his letters. Speaker sir, admission करता असताना हे चड कन्फ्युजन जे आसा ते मडगांव सायडीक मातशें आसा आनी ताणें जो मुद्दो मांडलो ताका इम्पॉर्टन्स आसा. फक्त 1 किलोमिटरचो हो कॉन्सेप्ट ना तो. गायडलायन्स फॉर एडमिशन ऑफ इन प्रायमरी मिडल एंड सेकंडरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ गोवा 4/3/2009 आसा पळय. ह्यो गायडलायनी एकदम म्हणजे पोकळ आहा. कॉन्सेप्ट बरो आहा पण गायडलायनी पोकळ आहा. कॉन्सेप्ट असा कितें नेबरहूड भुरग्यांक त्या शाळेन एडमिशन मेळूंक जाय. And that concept is based on basic principle that we don't give permission to schools in close vicinity, mainly because of that. There is a feeder strength for every school. Primary 1 किलोमीटरची मर्यादा आसा. म्हणजे अशी अपेक्षा की त्या 1 किलोमिटरान जी भुरगीं रावतात त्या सगळ्या भुरग्यांक त्या शाळेन परमिशन दिवंक जाय. मेरिटाचेर तुमी सिलेक्शन करशात जाल्यार तुमचो रिजल्ट बरो आसला का कौतुक काय ना. मेरिटाचेर न करता जर तुम्ही हे केलो बरो रिजल्ट हाडलो जाल्यार दॅट इज हे. आनी ह्यो गायडलायन ज्यो आसा पळय त्यो हांव पोकळ कित्याक म्हणटा तातूंत कितें बरयलां ज्युरिडिक्शन ऑफ द स्कूल 0 to 3 किलोमिटर 30 मार्क दिवचे म्हणून. 3 ते 5 किलोमिटर 25 मार्क दिवचे. 5 ते 8 किलोमिटर 20 मार्क दिवचे. 8 ते 10 किलोमिटर 15 मार्क दिवचे. 10 किलोमिटरापेक्षा पयस असल्यार 0 मार्क दिवचे. भुरग्याक एडमिशन दिता आसतना मार्किंग जी सिस्टम आसा 100ची तातली मॅक्सिमम 30 मार्क 0 to 3 किलोमिटर व्हर्च्युअली सगळे मडगांव आयले भितर. त्यामुळे त्या शाळेचेर ते एनफोर्स करपाक कठीण जाता पळय थंय कारण ह्यो गायडलायन रिवायज करपाची गरज आहा. आय एंटायरली एग्री विथ युअर प्रिंसिपल. वी हॅव हेल्प्ड स्कूल्स म्हणजे वेदर इट इज BJP government or whether it is Congress government. Both the governments, all governments have been helping schools going out of the way normally. कित्याक भुरग्यांचें शिक्षण बरें जावचें ही इच्छा सगळ्यांकूच आसता. ह्याय स्कुलाक भरपूर मदत केल्ली आसा. पण मदत
मदत करता आसतना तांच्यांनी सरकारी गायडलायन ज्यो आसा ताका थोडें पालन करचें, पण त्या खातीर गायडलायनूच मातश्यो फाफेराव आसा त्यो टायटन करता, सो दॅट नेक्स्ट इयर certain percentage of student has to be admitted within 1 kilometer primary aka, and within 2 kilometers or 3 kilometers for secondary. That exact nature of guidelines we will decide. Speaker sir, हे आता प्रेझेंटेशन म्हणजे स्कूल जे आहा तातून थंयच्या लोकांची जमनी गेल्ली आहा, म्हळ्यार 5 रुपयान स्क्वेअर मिटर दिले आसतले तांकां आनी व्हडले फील्ड सारके, आनी ते गांवांतले म्हळ्यार सारके एट स्टोन थ्रो डिस्टन्स those people do not get admission there. आणि हे 1 किलोमीटर म्हणते कितें, 1 किलोमीटर म्हणते सगळे लागता. थंयच्यान 1 किलोमीटर नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, सगळे लागतात त्यो, आनी थंयच्या भुरग्यांक एडमिशन ना. सो दीस इज अ क्लियर इनजस्टीस. सेकंडली, in my discussions with Honorable Chief Minister in the past, when I have gone to get the letter, I was given to understand that government had a fixed quota, 10% कितें तरी honor करू जाय म्हणून. But ते 10%ची कांय खबरूच ना, because from the data that my answer is given, it looks that they have not honored the government letters at all. So this is a peculiar situation where you are funding the school, you are helping them out of the way. Otherwise, you give me permission to put a school. I'll put a school in Fatorda itself, only for Fatorda students. म्हाका परमिशन दिता आमच्या हांव घालता फाल्यां, आनी थंय थंयच्याच भुरग्यांक घेता. फुडल्या वर्सा ते कितें कायदे आसात, रेग्युलेशन्स आसा, हाजे कोणें जर तूं पालन केलें ना जाल्यार देर वील बी डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग अगेन्स्ट एनी वन इफ दे डोंट फॉलो द गायडलायन्स एंड द रुल्स ऑफ द गव्हर्मेंट. अंदू कितें आशिल्लें, थंय मूळ कितें आसा तें कळनासलें डिपार्टमेंटान, त्यामुळे हांवें तें स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करूं ना, कारण डिपार्टमेंटान कितली लेटर दिल्या होच डेटा डिपार्टमेंटा कडेन नाशिल्लो. सो वॉट एवर द रूल्स आर देर, वी वील एन्श्युअर दॅट दे आर फॉलोड नेक्स्ट इयर, and they are followed equally and uniformly for everyone. आणि एक जाता जाल्यार ऍडमिशन चार्ट जे आहा न्ही तांणी जें केलां, आतां पसून तुमी मागूं येता बाबा तुमी ऍडमीट केल्या ते खंयचे हें मातशें दी म्हणून, आनी नोटीस बोर्डाचेर चार्ट घालात म्हणून. कित्याक ऑल दीस इज बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी. हांव तुका पॉलिटिशियन फुडल्या वर्सा ट्रान्सपरन्सी 100% आसतली, आनी लोकल्सांक सपोर्ट जावपा जाय. माय डिमांड इज ट्रान्सपरन्सीचो धुमशण बीएड आनी हाज्या पर्यंत सुद्दां पावल्लें आसा, त्यामुळे ते सगळे करून घेता. Mr. Speaker, sir, regarding Honorable Chief Minister just said that he will be forming new guidelines. As far as cities are concerned, because they are more crowded, there are tall buildings, so the same thing may not apply to the rural area. You can have separate guidelines for the city, because एक शाळा 1 किलोमिटरा भितर आसूं शकता सिटीन, पण ती गायडलायन तुमी सिटीची हांगा आमच्या ग्रामीण भागातली सिटीक लावूं नाका. यू विल हॅव टू टेक अ सेपरेट, बिकॉज पॉप्युलेशन इन सिटीज आर हाय. एरिया डिस्टन्स बी वेगवेगळे आसतले, कारण रुरल हाका ऑब्वियसली द फिडर एरिया इज मोर, दॅट वील बी टेकन केअर. आनी प्रश्न हे रुरलाक केन्ना आसना. ग्रामीण भागात कोणाक एडमिशन मेळना अशी रेअर केस. नाही ते कायदो सोडून दी, पण ग्रामीण भागात ते स्कुलाक हो प्रॉब्लेम केन्नाच ना. थंय भुरगीं हाडप हो प्रॉब्लेम जाता. तांकां कितें जाला, तांकां भुरगीं हे नॅचरल आसा. स्कूल बरें म्हणलें की थंय रश जातली बऱ्या स्टुडंटाची, हाज्या बद्दल प्रश्न ना. पण बरी स्टुडंटां तुमी घेता आसतना तुमची शाळा ज्या भागान आसा त्या भागाकूय तुमचें ऑब्लिगेशन आसा. तो कितें सांगता तो आपल्या भाशेन सांगता, हांव ते सरकारी भाशेन सांगता. अर्थ एकूच, जमीन तुमी लोकल घेतली, सरकारान घेवन दिली सुद्दां तुमकां, आनी तो लोकल ज्याची जमीन गेल्या ताजो भुरगो जर तूं शिक्षणा शिवाय रावत जाल्यार हाव यू कॅन टॉलरेट दॅट? यू कॅनॉट. देरफॉर हांव एका विशिश्ट स्कुलाचें नांव घेवपाक तयार ना. हांव इतलेंच सांगता की देर वील बी प्रॉपर गायडलायन टू एन्श्युअर दॅट दोज हू स्टे विथीन in congested areas like Madgaon and Panje within 500 meters has to be given the first priority to a certain extent. The management will be also permitted to take certain percentage from anywhere they want. पण किलोमीटरचे लायत धर तूं 0 to 3 म्हणना फुडें तो खंयचो तुज्या पलतडी वचून ताज्या मतदारसंघाच्या पलतडी वचून हातून सुद्दां पावले, नुयान सुद्दां पावले. दुसऱ्या
नावेली नाही अर्दे सालचे जायले ते 0 to 3 काय अर्थ ना आणि मागीर 3 to 5 बरयला फुडें सो वी वील टायटन अप बेस्ड ऑन द एरिया आनी मेन प्रॉब्लेम आहा तो मडगांव आसा मडगांव देर आर टू मच डिमांड फॉर 3-4 स्कूल्स तांकां लोकल एरियेंतले तांच्यांनी भुरगे थोडे घेवंक जाय बाकीचे तांच्यांनी हाजेर कितें म्हणटा ते बेस्ड ऑन क्वॉलिफिकेशन्स आनी भुरग्याचे इंटेलॅक्ट हाजेर घेवप हे ओके पण सर्टन पर्सेंटेज हॅज टू बी टेकन फ्रॉम केजी आनी क्वॉलिफिकेशन कसलें केजी आनी क्वॉलिफिकेशन म्हणजे कांय खबरूच नासता न्ही आवय बापायचे आयक्यू केजीक ऍडमिशन दिता आसतना आवय बापायचो बोल्सो आनी अक्कल दोनूय तपासतात स्पीकर सर पयलीं बोल्सो तपासतात स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलें की गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो रिव्यू करपाची गरज आसा आनी हो प्रश्न शहरांनी आसा आनी थोड्या स्कुलां पुरतो आसा जी बरी स्कुलां एवरीबडी वॉन्ट्स एडमिशन इन दोज स्कूल्स आनी जाता कितें की मॅनेजमेंट ह्यो गायडलायन्स सारक्यो फॉलो करना ताका लागून कोणाक एडमिशन मेळटा खंयच्यान घेता कांयच कळना फॉर एक्झाम्पल ह्या गायडलायन्सा भितर बाकीचें आसा पयलीं पासून एक फॉलो करतालें की ताचो भुरगो त्या शाळेक जर शिकला ताचो धाकलो भाव किंवा धाकली भयण जर त्या शाळेक वचपाक सोदता ताका प्रिफरन्स दिताले हालीं तेंय प्रिफरन्स काडला म्हाका दिसता गायडलायन्स फ्रेम करता आसतना सरकारान ह्यो कांय गोश्टी ज्यो ह्या गायडलायन्सा भितर आसात हाजेर मातशें थस दिवपाक जाय सो पेरंट्स जर ताजे स्टुडंट आसत त्या स्कुलाचे जाल्यार तांकां पयलें प्रिफरन्स दिलें वतालें आतां कितें जालां आतां ते लायता आसतना ते लागींचेय घेना असल्याय भुरग्यांक घेना आनी दे ट्राय टू सिलेक्ट द क्रीम म्हणजे प्रत्येक स्कूल गोज फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट स्टुडंट आनी ताका लागून 50% 60% आशिल्लो भुरग्याक एडमिशन मेळपाक डिफिकल्ट जाता म्हणून म्हाका दिसता गायडलायन्स फ्रेम करतकीर त्यो इम्प्लिमेंट करता इतलें तरी पळोवपाक जाय इवन तें केलें जाल्यार खुबशें हें जातलें दोनूय हाजे मिक्सचर तयार करचें पडटलें देर हॅज टू बी सर्टन पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स हू हॅव टू बी परमिटेड टू द मॅनेजमेंट टू बी सिलेक्टेड एज पर देअर चॉयस त्याच प्रमाणे 1% इतली ती 50 दवरपाची 60 दवरपाची काय 75 दवरपाची ते ठरवता हे स्टुडंट लोकल एरियेंतले कंपल्सरिली घेवचे पडटले हाज्या बद्दल इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पर्सेंटेज ऑब्वियसली एकदा भुरगो 50 भुरगे आयले की तातले मागीर पर्सेंटेजी प्रमाणे पयलो येता तो चड पर्सेंटेज आशिल्लो तातलो सुद्दां तो पयलो येतलो हे कंपल्सरिली करण्याची आवश्यकता आसा देर इज नथींग ग्रेट अबाउट गेटिंग गुड रिजल्ट बाय सिलेक्टिंग द क्रीम खरें तुमचें कसब येता जेन्ना तुमकां क्रीम सिलेक्ट न करता जेन्ना पळय तुमी बरे रिजल्ट घेता येता त्यामुळे म्हाका दिसता ह्यो गायडलायन मॅनेजमेंटा कडेन हांव चर्चा करता म्हाका सादारण तुमचे व्यू पॉयंट खबर आहा ताजेर हांव करता Because there is one question, same connected only. Because in Bhattikar school ma housing board ताका actually कांय फॅसिलिटी देखून सारकें नाही भुरग्यांक तरी आसतना शेजऱ्याक पासून भुरग्यांक घेनात सेकंड हांव चीफ मिनिस्टराक लागून इवन एडमिशन्स घेतल्यान ती ह्या वर्साक हे बीन लिटल बीट डिस्पॅरिटी हे थोड्यांक सायडलायन केलें नाव इन भाटीकर स्कूल हावसिंग बोर्डान सारकें प्रायम एरिया सम ऑफ द फॅसिलिटीज देखून ना शेजऱ्या भुरग्याक देखून एडमिशन दिलें ना कित पर्सेंटेज जाय आनी कितें जाय शेजऱ्याक पर्सेंटेज लागना बिकॉज इज नेक्स्ट टू द स्कूल लोक इन आमकां झगडटा बाबा ते शेजऱ्या स्कुलाक जर तर एडमिशन मेळना नेबर जाल्यार भायर कितको एडमिशन मेळटा काय म्हण तेगे पर्सेंटेज वेगळी आनी आपणाय वेगळी काय म्हण सो एश भाशेन जावपा ना की दे हॅज टू बी इवन दॅट भाटीकर स्कूल ते सारकें हें जावपा जाय हावसिंग बोर्डान स्पीकर सर हांव फ्रेंचीन उलयतालो That has been answered. That is हांव कोंकणीनूच उलयला ना कोंकणी बिकॉज हांव तेच सांगता ना फ्रेंच आसा ना हांव मुगेच क्लास सांगता नाही ओदोळच्यान हांव सांगता तेच सांगता की शेजाऱ्याच्या भुरग्याकूच रिजर्वेशन पर्सेंटेज आसतली ज्याच्या हातूंच्यान तो शेजाऱ्याचो भुरगो जो आसा पळय शेजारचो भुरगो शेजारचो भुरगो शाळेक तेकून जो आसा पळय ताका प्रायोरिटी अमक्या पर्सेंटेज पर्यंत कोटा ताका आसतलो ना बट कितें भाय आय रेज इट बिकॉज आय हॅव अ प्रॉब्लम इन दॅट स्कूल लोक म्हटले हांवें रेज केला थिंग स्टुडंट ताका लागून विशय येयले म्हणून उलोवपा पडटा बिकॉज पेरिनियल प्रॉब्लम आय थिंक यू वॉन्ट अ प्रॉब्लम नेक्स्ट इयर आय होप सो